Speaker, sir, the well-being of older persons are enshrined in the Indian Constitution much before it was raised in the international forum. Article 41 of the Indian Constitution states, the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement, and in other cases of unserved wants. So, एक आमी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आसा आमच्या जाणट्यांक तांकां मान दिवपाक तांकां वागपाक. सो पूण आमच्या गोंयांत सिनियर सिटीजन पॉप्युलेशन एज पर 2001 सेन्ससाचें 10% आहलें. In 2011 सेन्ससाचें it is 11.42 of the total population, approximately 1.6 lakhs आमचे सिनियर सिटीजन आहले. सो आतां 2022 म्हणल्यार आमचे ऑलमोस्ट 2 लाख सिनियर सिटीजन आहाय. म्हाका आन्सर मेळ्ळा ते भाशेन जी आमची स्कीम आहा त्या सिनियर सिटीजन टोटल बेनिफिशरीज फॉर होल गोवा 860 ओनली. आमचे लागीं 49 सेंटर्स आहाय आनी तातूंतले थोडे बंद पडले. तातूंत फकत 10 सिटीजन आसतात, 20 आसतात, 30 आसतात. सो ताका एक ग्रांट दितात ते ताका एक टीवी घेवपाक मेळटा वन टायम 10,000 मेळटा, फर्निचराक 20,000 मेळटा, सॅलरी फॉर एटेंडंट ताका 2,500 10 ते 6 पासून काम करपाक. तशें न्यूजपेपर्स आनी तांकां 5,000 मेळटा वर्साक. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर चार्जीस तांकां म्हयन्याक 500 रुपया मेळटात. टॅलिफोन चार्जीस तांकां 300 पर मंथ मेळटा. स्विपराक ताका 1,500 मेळटा आनी रिफ्रेशमेंटाक ताका 3,000 पर मंथ फॉर 10 मेंबर्सांक. बाबा हें सगळें दिल्लें आसा न्ही, क्वेश्चनाचेर दिल्लें आसा या आन्सर हांव सांगता कितें आसा, आन्सर तुका सगळें दिल्लें आसा. सर स्पिकर सांगता कित्याक हे तुमची ग्रांट दिला ते भाशेन हे स्किमींक आमच्या सिनियर सिटीजन कसलीच उमेद ना. ताका नांव दिलां उमेद म्हूण ताका खूब येसो. पूण हे स्किमीचेर आतां हे तुमचें चोयल जाल्यार ते कसलीच उमेद येना. खंयचे सेंटर बरें चलनात. न्ही तशें म्हणत तुका मिनिस्टरा कडच्यान किंवा सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा? सर ही स्कीम चलपाक जाय. ही स्कीम चलपाक जाय पूण थिंगा थोडे कॉन्सेप्ट चेंज जावपाक जाय. हे सिनियर सिटीजनाक आतां थिंगा दितात ते गिफ्ट दितात, कोण स्पॅक्स दितात आनी कितें, पूण ही डिपार्टमेंट दुसरी आहा. तेज भाशेन सर आज आमचे सिनियर सिटीजन आहात ते घरा लागीं एकटे आहात. स्पिकर सर आयज आमचे चडशे आमचे भुरगे भायर गेल्यात, घरांत एकटे रावतात, माय रावतात नाल्यार पाय रावतात, दोगांय रावतात. तांकां एक एंटरटेनमेंट असो जावपाक जाय. न्ही हांव तुका म्हणटा की तुका कितें अपेक्षीत आसा, कितें जाय तें. स्पिकर सर आतां हे सिनियर सिटीजन सेंटर्स आहात ते थिंगा सोकटे भाशेन आसपाक जाय. सोगटे सिटीजन येवपाक, एड्युकेटेड आसपाक जाय, अनएड्युकेटेड आसपाक जाय, गरीब गिरायक सोगटे आसपाक जाय. तांकां त्या सेंटराक एंटरटेनमेंट आसपाक जाय, थिंगा गेम्स आसपाक जाय. स्पिकर सर तांकां एक तेंचें टेंशन, घरा कडेन टेंशन जाता ते पासून एक योगा पासून तांकां चड दिल जाल्यार योगा थोडे क्लासीस पासून तांकां दिल जाल्यार सो भुरग्यांक एका वर्किंग क्लासा योगा कोचिंग दितात, क्लासीस आसतात. हिंगाय तांकां थोडे योगाय दिले जाल्यार तांचें टेंशन उणें जातलें. बस एक मिनट बस. स्पिकर सर क्रुजबाब एक मिनट तूंच प्रश्न विचार, पूण तूं एक मिनट बस. एक मिनट बस. तुका हांव ब्रेक करिना. तुका नेमकें कितें जाय पळय आसा न्ही तो प्रश्न तरी विचार न्ही तूं. सर स्पिकर सर हे सेंटर्स आहा ते चेंज जावपाक जाय. ह्या सेंटरांत कोण वचना, 4-5 जावं वयता तेच सेंटर चलनात. तांकां रिक्रेशनल एक्टिविटीज जावपाक जाय. सोगटे सिनियर्स थिंगा येवपाक जाय, कित्याक तांचें हेल्थ ते सिनियर्स आमचे भरपूर तांकां मान दिवपाक जाय. कित्याक तेमी काम केलां, तांची भुरगीं आज ना गोंयांत ना, कित्याक तांकां कामाक लागून ते भायर गेल्यात, ते घरांत एकटे पडल्यात. तांचो टायम पास जावपाक हे सेंटर मातशें इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. न्ही इम्प्रुवमेंट जावपा खातीर तुजो प्रश्न कितें आनी तुका उत्तर कितें अपेक्षा तितलें विचार न्ही तूं. Speaker, so my first question: why is there such a low response for starting Umeed centers when we have large number of senior citizens? बसून घे मंत्री. स्पीकर सर, माननीय आमदाराचो क्वेश्चन एक बरो आसा, कारण ताणें जे एक्सप्लेन केल्लें आसा तें अत्यंत आवश्यक आसा. ह्या जमान्या भितर आमच्यो न्युक्लियर फॅमिलीज जावपाक लागले आसात
घरान भितर जाणटे लोक आसा ते एकटे पडटात आनी तांकां खंय तरी रिक्रिएशनल वचपाक जाय, तांचे बरोबर आसा ते दुसरे 4-10 जाणां कडेन तांकां बसपाक जाय, थंय रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज आसपाक जाय. एखादे वेळ ताजे कितें आयसायट प्रॉब्लम आसा, हियरींग प्रॉब्लम्स आसा, स्पॅक्टिकल्स जाय जाल्यार असल्योय वस्तू त्या उमेद सेंटरान आमी प्रोवायड केल्ले आसात. हाचे शिवाय जर आमदाराक तातूंत भितर आनी कितें, आतां समज ताणें योगा म्हणून सांगलें आसा जाल्यार एक बरी गजाल आसा की योगाच्यो क्लासीस जर दवरल्यो जाल्यार आमकां योगा ट्रेनर जाय पडटलो. आमी विचार करपाक जाता ज्या ज्या हातूंत भितर जर योगा कोचिंग मेळटा आनी तितकी आमकां जर पार्टिसिपेशन जाता जाल्यार आमी अवश्य करुया, कारण तांचें हेल्थ बरोबर उरप हे एक बरो कॉन्सेप्ट आसा. स्पीकर सर, हातूंत भितर उमेद डे केअर सेंटर ही सादारण ती 49 सेंटरां ऑल ओवर गोवा आसात. व्हेरी लो म्हणजे तुमचो रिस्पॉन्स आसा तो. एकच सेंटरान सादारण 70 आसात, बाकीचे कडेन 10, 15, 20 अशे आसात. एक 10 जाणांच्या वयर आसा जर जायत, हांव सगळ्या आमदारा कडेन आनी ह्या सभागृहान आनी हाच्या भायर जे NGOज आसा तांकां अपील करता, कारण ही अत्यंत आवश्यक अशी गोश्ट आसा. पूण ही स्कीम सदांच निग्लेक्टेड जाल्ली आसा. सरकारा कडच्यान ज्यो योजना आसात तातूंत भितर इन्स्टॉलेशन ग्रांट्स म्हणून जर ताका पयलीं सुरवातीचे टीव्ही जावं बाकीचे रिक्रिएशनल कितें घेवपा खातीर तांकां 30,000 रुपया मेळटात. एखादे वेळ कॅरम जातलो, एखादे वेळ बुद्धीबळ जातलें, अशें कितें ज्यो वस्तू घेवपाक जाय, टीव्ही जाय पडटलो तांकां, हे सगळें करपा खातीर 30,000 दिल्ले आसात. जर अशी उमेद सेंटरां मुखार आनी आयले जर जाय जाल्यार आमी तातूंत भितर रिक्रिएशनल आनी कितें जाय ते योगा सारकें आमी करपाक शकतात. दुसरें आसा की आमकां रेगुलर ग्रांट्स जे वर्साक मेळटात ते मॅक्झिमम सिलींग आसा 2,38,000 आनी ताचें बायफर्केशन कितें आसा हें सारकें वेवस्थीत दिल्लें आसा. सॅलरी टू अटेंडंट म्हणजे तांकां भितर कोणी अटेंड करपाक येता ताका वर्साक 48,000 रुपया. आमचे न्यूजपेपर पिरियडिकल्स हाचे खातीर 5,000 वर्साक येतात. ताजे इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर भाडें म्हणजे उदकाचें जें बील येता ताचे खातीर 12,000 आसात. टॅलिफोन चार्जीस आसात ते 6,000 आसात. स्विपर चार्जीस क्लिनींग बी हे 30,000 रुपया प्रत्येक वर्साक आसात, म्हणजे 2,500 रुपया हे क्लिनिंगा खातीर मेळटात. मिसलेनियस म्हणजे बाकीचे कितें वस्तू घेवपा खातीर कितें आसा जर जाय जाल्यार 5,000 आसात. प्रोवायडींग लायट रिफ्रेशमेंट टी मेंबर्स एक 72,000 रुपया मेळटात. कळ्ळें न्ही. हे 5,000 रुपया रेंट प्रिमायसीस म्हणून मेळटा ज्या जाग्यार शारांनी आसता तेन्ना. रुरल भागान भितर आसा ते 2,500 रुपया मेळटा. आतां ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा पळय न्ही, तातूंत भितर जर एनहान्स करपाक जाय, आमी एखादे वेळ 2 केअर सेंटर घेतली, 70 जाण पार्टिसिपंट आसात, सिनियर सिटीजन जातात आनी ज्या जाग्यार 10 आसात तांकां एकच मेळटा. तांचे च्याचो कॉस्ट वाडपाक शकता, बाकीचे गोश्टी वाडपाक शकतात. सो वी वील ट्राय अँड पूट जर मॅक्झिमम लोकां प्रमाणे कितलो जो खर्च वेरिएबल कॉस्ट पळय आहा न्ही तो आमी इन्क्रीज करपाचो पळयतले. पूण म्हजें अपील इतकेंच आसा की सगळ्या भागांनी उमेद केअर सेंटर जावपाक जाय. जाणटेल्याक लोनलिनेस येवपाक जायना, ताचे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आनी ताचे जे हेल्थाक जे कितें बरें आसा ताका टेन्शन मुक्त जावपाक जाय. ह्या खातीर ही स्कीम अत्यंत गरजेची आनी सरकारान ही स्कीम केल्ली आसा. कोविडाच्या काळान भितर आयज सादारण ती सेंटरां आमी डिनोटिफाय केल्ली ही स्कीम. मदले काळान भितर कोवीड जेन्ना जालें आनी जाणटे लोक 65 वर्सांच्या वयर आसात तांकां हांगा येवन ताजी बाधा जावपाक जायना म्हणून टायमींग केलें. आतां ते परत एक फावटी नोटिफाय करून केल्ले आसा आनी आतां 10 सेंटर आसात. 49 सेंटरांतलीं 10 सेंटरां परत जाल्ले आसात. एक गोश्ट आमकां करपाक जाय, कारण हो जो एटेंडंट आसतलो ताका एखादे वेळ अकावंट समजनासतले किंवा सिनियर सिटीजनांतल्या एकट्या बरे कोणी शिकलेले आसा ताणें हे अकावंट्स मेंटेन केले जाल्यार बरे तरेन चलपाक शकता. आयज ही सेंटरां कित्याक लागून बंद पडटा, ताजी UC मेळना आनी फुडलो तांकां इन्स्टॉलमेंट मेळना. ही एक मेजर आमकां प्रॉब्लम आसा. म्हणजे त्याच्या खातीर एक सुटसुटीत वेव्हार करपा खातीर आमी पळोवया की संपूर्ण गोंयान भितर एक नाल्यार दक्षिण गोंयान आनी उत्तर गोंयान एक तांकां एसिस्ट करपा खातीर अकावंट्सां भितरलो स्पेशलायज व्हरून ती परत रिन्यू करपा खातीर जी तांची स्कीम बंद पडलेली आसा तांकां जर एसिस्ट करपा खातीर एकटो कोणी जर अकावंट्स ऑफिसरा सारको रिटायर्ड कोणी घेवन ताका अशें दिवन ते परत एक फावटी तांची रिवायव करपाक जाय. परत एक फावटी ती कोवीड सेंटरां सुरू जावपाक जाय आनी मोठ्या प्रमाणान प्रत्येक गांवांत हें जावप अत्यंत गरजेचें आसा. कारण खुबशे बेनिफिट्स हांगा पास ऑन केल्ले आसात कोणाची मागणी नासतना. म्हणून हांव आमदाराक सांगता आनी आमच्या सगळ्या सभागृहाक आनी NGOक तांणी सगळ्यांनी एक घेवया आनी आमच्या गांवांत भितर जे जाणटे लोक आसात तांकां पेपर वाचपाचें म्हणा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज म्हणा, बाकीचे सगळे हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो ज्यो सवलती आसात त्यो हांगा करपाक मेळटल्यो. देव बरें करूं. स्पीकर सर, हांव जाणाच आमचे ऑनर मिनिस्टराक उमेद आहा करपाची, पूण उमेद जातल्यार ताका फायनान्स दिवपाक जाय हे करपाक.
प्लस बिकॉज हिंगा येता ते सगळे ग्रेस्ट येता गरीब कोण घरांत एकटे आहा ते गरीबीन ते तुमी गिफ्ट दितात ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान दिवपाक जाता हिंगा मेन जावपा ते रिक्रिएशनल एक्टिविटीज थिंगा कॉम्पिटिशन जावपा सिंगींग जावपा हावजी गेम्स जावपा तांकां उमेद दिवपाक जाय तेजे हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर एक सिंगर रानू मंडल ते रस्त्याचे कांतार म्हणटाले कोणें ताजो व्हिडिओ काडलो व्हायरल ते फेमस जाले जाणटे जावन तेजे भाशेन आमचे जाणटे आहा घरांत आसा तेमी लायफ सॅक्रिफायस केल्ली आहा त्या भुरग्यां पासत ते कामाक गेले तेंचे टॅलंट आहली ते हिडन उरल्या आयज पासून थोडे 60 वर्सां जावन तांकां एक चान्स मेळपाक शकता हिंगा कसल्यो एक्टिविटीज केल्यो जाल्यार आनी आमची टॅलंटूय काडपाक जाता स्पीकर साहेब म्हजें सेकंड क्वेश्चन आहलें ही रेग्युलर इन्स्पेक्शन जावपाक जाय ह्यो सेंटर्स आहा ते चलता चलना ते सडन इन्स्पेक्शन जावपाक जाय ती एक्टिविटी चलता जाल्यार स्पीकर सर बरो क्वेश्चन काडलो आसा आमी स्किमी खूब पास ऑन करतात आनी ताचे मिसयूज जावपाक जायना कोण तरी सेंटर रजिस्टर करता आनी कायम स्वरुपी तो सगळे बिल दिता आनी तातूंत भितर फायदो जर सिनियर सिटीजनाक जायना जाल्यार जावचें ना आमदारान केल्ले जी मागणी आसा जरूर आमी तातूंत भितर इन्स्पेक्शनूय करतले आनी ताचे बरोबर तांकां एसिस्ट करपा खातीर तो मनीस वतलो लास्ट क्वेश्चन सर हांव मागता हे सगळे सेंटर्स एक गांवांत जावपाक जाय आंगणवाडी आसात ते भाशेन आमची प्रायमरी स्कूल्स बंद पडल्यात तेजे भाशेन म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक प्रवेदारी आहा ती बंद पडली आहा आनी वेन जायते पार्ट मोडला ताचे जायत पायलट प्रोजेक्ट म्हजे हो पायलट प्रोजेक्ट सो म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक तरी कर कर सर ताका कळपाक जाय म्हणून फक्त सांगता हांव गव्हर्मेंट डायरेक्ट करिना उमीद सेंटर एप्लाय करपा खातीर खंयच्या तरी NGOन तो एप्लाय करपाचो आसता तो डायरेक्ट स्टार्ट करिना म्हणून सांगलें त्या ती NGO जे आहा पळय न्ही रे त्या NGOक हें बरें काम करपाक लाय तांच्यांनी आनी दुसरी गजाल मिनिमम 10 जाणांचो नांवां तांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी तांची हें रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट हें लावन त्या NGOन तो एप्लाय करपाचो आपल्या हांगासर उमीद सेंटर सुरू कर समथींग गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जर वेकंट आसत जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रिमायसीस तुमी NOC घेवची पडटली ओके त्या गव्हर्मेंट अदरवायज यू कॅन स्टार्ट इन द प्रायवेट कोणाचें घर घेवन जाका टॉयलेट जायो वेवस्थीत रित्या एक हॉल जायो ओके आनी एक बारीकशें किचन जाय ह्यो 3 गजाली कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आसा कारण गव्हर्मेंटान जर सुरू केलें न्ही रे जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाचें परत एक डिपार्टमेंटा सारकें जातलें थंय वचून गव्हर्मेंटाचो स्टाफ आसतलो इट इज रन बाय कंप्लिटली कित्याक हांवें सांगलें हांव सांगचो नासलो तुवें डायरेक्टली ताका सुरू कर म्हटलें आनी तेणी जर चुकोन हय म्हटलें फाल्यां सकाळीं तूं फुडलें अकावंट तुवें सुरूच करूंक ना मरे म्हणटलो म्हणून ते हांव हे कळपा खातीर सांगता कारण इनिशिएटिव्ज घेवन NGOंक थोड्या कामाक लाया असले जे उमेद सेंटरां सुरू करून जाणटेल्यांक बरी उमेद येतली ओके ह्या उमेद सेंटरांनी येवपाक तांकां च्या तांकां परत थंयसर रिफ्रेशमेंट पेपर मॅगझीन TV कॅरम ह्यो सगळ्यो गजाली आनी जाय जाल्यार म्हणजे जे व्हॉलंटियरली सर्विसीस दिवपा खातीर योगा ट्रेनरूय आसतात ओके थंयसर तुवें PHCक धरून हेल्थ कॅम्पूय लावयता सगळी तेंची हेल्थ वेलनेस ही सगळी काळजी आपल्या उमेद सेंटराच्या वतीन घेवं येता पूण आमदारानूच इनिशिएटिव्ज घेवन ते उरलेले NGOंक हे कामाक लाय आनी ते करपाक लाय इट इज गव्हर्मेंट डायरेक्ट स्टार्ट करिना स्पीकर तेच आतां तेच म्हणटा तुका आमचे एक ओल्ड एज चिंचणी आहा प्रौढालया ती 2019 सावन बंद आहा रिपेराक घेतलो आहा सो ती घेवपाक जाता आनी बरी स्पेस आहा थिंगा सगळे रुम्सूय बरे आहा सरावंडींग बरें आहा फकत आतां ही उमेद स्टार्ट उमेद हाडली म्हणून च्या पाणी बी सगळे तेच वेळेन हांव सांगता एक पाट तांकां उमेद येयली तेच कंट्रिब्यूट करून ते एन्जॉय जातले थिंगा स्पीकर सर मुख्यमंत्र्यान सांगलां की NGOनी स्टार्ट करपाक जाय सरकाराचें हें न्ही हें आतां कालूच हांवें म्हज्या मतदारसंघात एक शारदाश्रय म्हणून 19 बेडेड सेंटर फॉर सिनियर सिटीजन सुरवात केल्लें आहा तें सुरवात केलां काणकोणचे सारस्वत समाजान स्पीकर सर आतां म्हजो एक चार्ज आहा मुख्यमंत्र्याचेर आनी मंत्र्याचेर की हें तुमची नांवां बरीं आहा सगळीं उमेद बिमीद म्हणून गेल्या वर्सा ताका एलोकेशन आशिल्लें बजेटरी एलोकेशन 1,05,00,000 ह्या वर्सा केलां तुमी 55 lakhs देंवयलां सो सिनियर सिटीजनांक तुमी न्याय कसो दितात सेकंड पेलिएटीव केअर म्हणून आहा पेलिएटीव केअर म्हळ्यार एक टर्मिनली इल पेशंट ताका वखदां खातीर गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 52 lakhs ह्या खेपे केलां 10 lakhs सो भाशणबाजी सगळी बरी आहा बट यू ऑल आर निग्लेक्टींग दीस सिनियर सिटीजन हो म्हजो चार्ज आहा स्पीकर सर आतां फुडें वता क्वेश्चन
पॅरा 5 ऑफ द स्कीम ताणें चार्ज केला त्या खातीर पयलीं सांगता हांव तेणी चार्ज केला म्हणून पयलीं सांगता तेणी जे दोनूय सांगले पळय न्ही कमी केला म्हणून ताजी एप्लिकेशन्सूच जी आसा पळय न्हू ही मुळात कमी येता कारण ते युटिलायझेशन ऑफ डेट फंड्स हे जावंक ना आमकां ओनूय जरी ताजेर सेकंड ताजेरूच सांगता तुका स्पीकर हांव जाणा आशिल्लो UC म्हणून म्हणला ताणें सप्लिमेंटरी बजेट आमी ताका प्रोविजन करूं शकता तो पॅलेटिव्ह कॅराचें जें सांगता पळय न्ही ताच्या खातीर आमच्या कडेन एप्लिकेशन्सूच येवंक ना आमची तयारी आसा पॅलेटिव्ह कॅर आयले जाल्यार ताका दिवपा खातीर कोणाचेच एप्लिकेशन येवंक ना स्पीकर सर बरें स्पीकर सर ओदोळ मंत्र्यान उत्तर दितना म्हणलें आमकां प्रॉब्लेम जाता UCचो म्हणल्यार युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आतां मुख्यमंत्री म्हणटा कोणे तरी फुडें येवंक जाय आमी दिवपाक तयार आहा बजेटरी प्रोविजन देंवोवपाक कोण फुडें आयलो ना म्हणून आपल्यान देंवयलें हें कारण न्ही पूण दर्यात तें कारण तुजो आसा जाल्यार पॅरा 5 ऑफ द स्कीम सेज गव्हर्मेंट शाल प्रोवायड फायनान्शियल असिस्टन्स टू लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज टू सेट अप डे केअर सेंटर्स हो तुमचो पॅरा 5 ऑफ द स्कीम आसा आतां म्हजो प्रश्न आहा मंत्र्याक कितले पंचायतींक आनी कितले म्युन्सिपालिटींक यू हॅव रिच्ड आउट फॉर द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सच सेंटर्स ते येनात न्ही यू हॅव टू रीच आउट कित्याक तुमकां हे जाणटे लोकांक गोंयच्या जे वाडटात आतां पॉप्युलेशन वाडटा जाणटे लोकांचें तांकां तुमी बरे भशेन तांकां कुयदाद घेवंक सोदतात ते येनात जाल्यार तुमी कितले जाणांक अप्रोच जाला हो म्हजो प्रश्न स्पीकर सर म्हजें म्हणणें आसा ही स्कीम जी आसा पळय हांवें तशें म्हटलें NGO खातीर आसा लोकल बॉडी खातीर आसा म्युन्सिपालिटीनी किंवा पंचायतींनी स्वताहून फॉर्म भरून दिवचो न्ही स्पीकर सर आज हो प्रश्न आयलो म्युन्सिपालिटीक कळ्ळें अशी स्कीम आहा म्हणून खूब जाणांक खबर पसून ना ही स्कीम आहा म्हणून कोणाक खबर आसता आतां हांव वाचून आयला ही हो प्रश्न आयला म्हणून नाल्यार म्हाकाय खबर नाशिल्लें की म्युन्सिपालिटी स्पीकर सर हांव कळपा खातीर सांगता 2010 म्हणजे 2010 सुमार हे उमेद सेंटर हांवें म्हाज्या मतदारसंघात सुरू केलें आमदारूय जावंक नासलो हांव कळपा खातीर सांगता हांव आमदार सुद्दां जावंक नासलो वेळग्या गांवांत हांवें जवळपास 2008 काय 2009 केन्ना तरी सुरू केल्लें सरकार काँग्रेसचेंच आसलें सुरू हांवें केल्लें आनी उमेद सेंटर म्हज्या वेळग्यांतल्यान चलतालें ही सिटीजन चार्टराचेर आसा गव्हर्मेंटाच्या सोशल वेलफेअराच्या सिटीजन चार्टराचेर क्लियर स्कीम आसा ती स्कीम वाचपाची सगळेंच गव्हर्मेंट तेंच्या कडेन पावतले आनी ते आमच्या कडेन येतले हाज्या पेक्षा लोकल बॉडीनी इनिशिएटिव्ह घेवची दिवपाची तयारी आसा सरकार स्पीकर सर स्किमीचो पॅरा 5 व्हेरी क्लियरली म्हणटा इट इज ट्रू म्हाजें ना म्हणणें ना हांव वता तुमच्याच स्किमीचेर हांव म्हजें कांय भायलें हाडना हातून तातूंत ते म्हणटात की वील प्रोवायड फायनान्शियल असिस्टन्स टू लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीज आतां लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी येवंक ना कित्याक तांकां खबर ना अशें दर्या स्पीकर हो तांकां भितर उमीद ना अशें दर्या सर हांव परत एकदा ऑनरेबल अप्रोच जालो ना हो म्हजो प्रश्न तुजी चूक ना मंत्र्याची चूक ना मंत्री ऑनरेबल मेंबराक स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मेंबराक सांगता तांकां जेन्ना ट्रेनींग दिता पळय न्ही जेन्ना नवीन पंच आनी कावन्सिलर निवडून येता तांकां जिपार्डाच्या वतीन ट्रेनींग दिली वता आनी ती ट्रेनींग जेन्ना दिली वता तेन्ना कंप्लीट सिटीजन चार्टर प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो तांकां एक्सप्लेन केलो वता तसलोच कोण सिरियसली आसा तो ताका एप्लाय करता तुमी मुद्दामून नाल्यार जिपार्डाचो अशें दर्या स्पीकर सर सगळ्यांनी एप्लाय केल्लें तुवें बजेटरी प्रोविजनूच कमी केला करूनय खंयच्यान दितलो पयशे स्पीकर सर करूनय प्रोविजन कमी केल्लें स्पीकर सर 1,05,00,000च्यान 55 लाखांचेर सर ताका सांग एप्लाय कर म्हणून आमी सप्लिमेंटरी प्रोविजन जाय जाल्यार करता करूनय आमकांय स्पीकर सर ह्याची हे नोटिफिकेशन करून रावले ना आमी हांव मिनिस्टर जाले तेन्नाच्यान 2 फावटी स्वयंपूर्ण मित्र आनी पंचायतीचे सगळे सहकारी आसात तांच्या खातीर 2 फावटी आमी मिटिंग्स केल्ले आसात लार्ज आनी ही स्कीम आमी एक्सप्लेन केल्ली आसा आमी लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतात आनी तातूंतल्यान आमकां विलेज पंचायत कामुर्लीम बार्देज तशेंच कुळें विलेज पंचायत ही 2 तांणी सेंटरां स्वताहून केल्ली आसा ताच्या नंतर आनी आतांय बी आमी 2 फावटी आमी घेतल्या वर्च्युअल मिटींग सगळे स्वयंपूर्ण मित्र सगळे पंचायतीचे सरपंच आसतना 1 फावटी आनी आतां एडमिनिस्ट्रेटर आसात तांकां 1 फावटी सविस्तर म्हायती सगळ्या स्किमाची हे नॉट ओन्ली दीस वी हॅव फोकस्ड ऑन दीस स्कीम ऑल्सो सगळ्यांक अपीलय केल्ले आसा आनी आयज आमकां सगळ्या जनतेक कळटलें की ज्यो संस्था आसात NGOज आसात तांणी स्वताजून मुखार जावन येवचे आमी एसिस्ट करतले उल्हास सोयेकर पास आणि दोजो चंद्रकांत शेट्टे इतलेंच सांगू जाय ही जेन्ना स्कीम 10 वर्सां पयलीं सुरू जाली आनी हाचो रिस्पॉन्स मिनिस्टर सर सांगता की फक्त 49 सेंटरां आसली आनी आतां 10 चलता हाचो अर्थ ही स्कीम चलना म्हणजे कितें तरी प्रॉब्लेम आसा डीड गव्हर्मेंट स्टडी एट वॉट
वॉट म्हणजे खंयच्या खंयच्या जंक्शनाचेर प्रॉब्लेम आसा आनी ते प्रॉब्लेम थंय सॉर्ट आउट करूं जाय. परत परत तेच गोश्टी एड्रेस केल्या ते सॉल्व जावचे ना. सो वेदर ही पंचायतीक तुमी एटॅच म्हणजे लिंक केल्यात किंवा आनी खंयच्या एनजीओंक लिंक केल्यात नाल्यार असो कोणी तरी एका ऑफिसरान हो सर्वे केला बाबा कित्याक हो जायना म्हणून. कित्याक जर ती एप्लिकेशनां चड येयली जाल्यार मागीर फंड्सूय आमकां चड गावतले. अशी कितें केल्ली आसा स्टडी ही स्कीम कित्याक इम्प्रुवमेंट ना ती. स्पीकर सर, हांवें आतांच सांगलां की आमी 2 फावटी जे कन्सर्न लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट आसता पळय न्ही तांचे जे आसात ऑफिसर्स आसात तांचे कडेन पावयल्ले आसात. तुमचे सजेशन जे आयिल्ले आसात परत एक फावटी एनजीओक आमी खंय तरी जे रजिस्टर्ड एनजीओज आसात तांचे पर्यंत ही स्कीम आमी स्पेशली धाडून दितात सो दॅट आनी आमी तांकां कॉपरेट करतात. ना स्पीकर सर, म्हजो प्रश्न ह्या 3 म्हयन्याचो ना, लास्ट 10 वर्साचो. म्हणजे आमकां खरेंच कळटले खंय खंय प्रॉब्लेम आसा ते. नाजाल्यार ही स्कीम अशीच रावतली. अंदूच्या 49च्या फुडल्या वर्सा 59च जातले. पळयात ना जाल्यार तुमी. म्हणून म्हणटा लास्ट 10 वर्साचे. कोवीड हे जे बजेटरी एलोकेशन कितें जालें शेवटचे पयली वर्साक जेन्ना कोवीड आशिल्लें फक्त एक सेंटर चलतालें आनी हार्डली आमचे 55 लॅक्स जरी प्रोविजन केलें 1-2 लाख. ह्या वर्साक आमकां 7 लाखच जाल्ले आसा. प्रोविजन जेन्ना युटिलायझेशन कमी जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते प्रोविजन जाता आनी प्रोविजन न्ही आमी परत आतां मागपाक शकता सरकारा कडेन. म्हणजे आतां काय ह्याच 3 म्हयन्या भितर वाडटले अशें काय ना. नेक्स्ट इयर जशे रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे ते वाडटले. बरे व्हडले प्रोविजन केले आनी बेनिफिशरीज ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता.